धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाचे मन लेखेनातलो, कित्याक सर्व वस्त ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां व्हडल्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भोंयबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचे पुरा विकून मेळ्ळलो दोडो हाडून धर्मदूतांच्या पांयां सरशे दवरतले आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेखीद तो वांटतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासोया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक भाळता. इस्रायेलाचे घराणे म्हूण ताचो मोग ससनाक थकता. अरोनाचे घराणे म्हूण ताचो मोग ससनाक थकता. सर्वेस्पराक भियेतले म्हूण ताचो मोग ससनाक थकता. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासोया, कित्याक तो बरो. ताचे विश्वासी दया ससनाक भाळता. तांणी म्हाका शेवटूंचे खातीर लोटलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर मुझें बोळ आनी मुझें गीत, तो जावन आसलो म्हजो सडवंदार. नितीवंतांच्या थंबाने गायतात जैताची संतोषभरीत गितां. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मेता. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासोया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक भाळता. जो फातर बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो, तोच जालो कोणशा फातर. ही सर्वेस्पराचे खरणी आमच्या दोळ्यां मुखार घडले हे विस्मेत. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमोया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासोया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक भाळता. जुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता, तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय. कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजो देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजो क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बागार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सांजुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. जेजो जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान शीस धारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजो तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्यांक देखतस शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजोन तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशे बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें,
घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची फातका तुमी बक्षितात ती बक्षाथले, जांची फातका तुमी बक्षिनांत ती बक्षाशेनांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास, जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्यांक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किल्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय, आनी त्या किल्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बागार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय? पळय नासता सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असर्यां आनीकय जायतीं आसात, तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानी जाय. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणेक जिवीत जोडी जाय. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्ता.